शेट्टे झालं. नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. Speaker, sir, rising accident in the state, 5C. I see. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker, sir, हो जो प्रश्न आसा तो सगळ्यांक लागता. रोज आमी सकाळी उठले जाल्यार कितलेशेच अशे ॲक्सिडंट जाता आनी हेतून कितलेशेच लोक वतात. हो जो प्रश्न आसा हो सगळ्यांक लागता, सगळे जाण प्रयत्न करता आनी हाका सगळ्यांनी काळजी घेवपाची, फक्त सरकारच सगळें करचें ना. ह्यो ॲक्सिडंट कमी जावच्या खातीर सरकार खूब प्रयत्न करता. सो तेन्ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॅझेट नोटिफिकेशन केल्ले 29 जुलय 2021 आनी हेतून कितें केल्लें जे सेक्शन 135 आसा मोटर व्हेहिकल ॲक्ट 1988 हातून अमेंडमेंट केल्ले आनी ह्या अमेंडमेंटा प्रमाणे रोड इंजिनियरींग कमिटी केल्ली आनी ही कमिटी ऑफ चीफ इंजिनियर, डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, SP नॉर्थ, SP साउथ, सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर, एक्झिक्युटीव इंजिनियर. म्हाका मुख्यमंत्र्याक इतलें विचारपाक जाय हे कमिटीचे कितले मिटींग जाले आनी म्हाका लास्ट 4 मिटिंगाचे म्हाका हे जाय मिनिट्स ऑफ मिटींग जाय. एटलिस्ट लास्ट 2 मिटिंगाचे मिनिट्स ऑफ मिटींग जाय आनी ह्या मिटिंगाचे मिनिट्स जशे मेळ्ळे काय मागीर हांव सेकंड क्वेश्चन विचारता. स्पीकर सर, तांच्यांनी सांगला प्रमाणे एक्सिडंट स्टेटीत कमी जावपा खातीर हांगासर पुलीस डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट एंड ट्राफिक डिपार्टमेंट ही तिनूय डिपार्टमेंटां कंबायनली काम करता. फाटल्या 2 वर्सां पयलीं हाजी कंटिन्युअसली आमी पब्लीक हियरींग सुद्दां म्हणजे लोकांनी एका सजेशन्स दिवची म्हणून एकदां पब्लीक हियरींग तिनूय डिपार्टमेंटांनी मेळोन निलेश PWD मिनिस्टर आसतना आमी टोटली पब्लीक हियरींगूय घेतलेली. हाजी ब्लॅक स्पॉट हे तेजे आयडेंटिफाय केल्या आनी WD आनी बाकीच्या सगळ्या हेका. स्पीकर सर, 6 मे 2024 हेका आमी इम्प्रुवमेंट ऑफ द 25 एक्सिडेंटल प्रो झोन आनी 14 ब्लॅक स्पॉट इन द स्टेट ऑफ गोवा आनी ते सगळे जे आसा पळय न्ही ते इम्प्रुवमेंट केल्या. स्पीकर सर, आमी परत आसा तेजे 5 मार्च 2021 हेका आमी इम्प्रुवमेंट ऑफ द 39 एक्सिडेंट प्रो झोन हे आमी फायनलायज केल्या. हाजे टोटल जर ताका जाय आसत जाल्यार बाकीच्या सगळ्या मिनिट्स आनी तेजे सगळे हे जे आहा पळय न्ही तुका इन डिटेलान तुज्याक दिलाच, बट ताज्याय भायर जाय आसत जाल्यार टायम टू टायम हे आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी केल्ले. म्हणजे रिसेंटली लास्ट मिटींग 19/6/2023 हाका जाल्या आनी तेणी इम्प्रुवमेंट 33 एक्सिडेंटल प्रो झोन आनी 23 ब्लॅक स्पॉट हे दाखयल्या. टायम टू टायम आमी हे काडीत आसा खंयचे आनी कितें. इन केस तांकां जर जाय आसत जाल्यार हांव टेबल ऑफ द हावस दवरता, कारण जे टायम टू टायम आनी हेजी मिटिंग्स आनी आमी हे जे आसा पळय ते सजेस्ट करीत आसा. स्पीकर सर, थँक्यू. मुख्यमंत्र्यान म्हणजे कशी आसा एक मिटिंगे बी जातात सगळे, सरकार सिरियस आसा हे म्हाकाय खबर आसा. म्हजो दुसरो प्रश्न आसा, ही कमिटी डिसायड करता की एक्सिडंट प्रोन झोन डिसायड करता, ब्लॅक स्पॉट आनी शॉर्ट टर्म मेजर्स आनी लाँग टर्म मेजर्स करता. आता शॉर्ट टर्म्स मेजर घेतला आसतले. आता ही मिटिंगे जावन किंवा ॲक्सिडंट प्रोन झोन हाचे लाँग टर्म्स मेजर घेतला आनी ब्लॅक स्पॉटातले कन्वर्ट जावन व्हायट स्पॉट जाला किंवा ॲक्सिडंट प्रोन झोन हांगा ॲक्सिडंट कमी जाला अशें म्हाका नॉर्थ गोवाक जर स्पेसिफीक आसा नॉर्थ गोवाक जाल्यार म्हाका मातशें सांगपाचें. स्पीकर सर, एक्चुअली हाजे आयडेंटिफिकेशन जे आहा पळय न्ही पुलिसा कडल्यान, कारण डायरेक्टली पुलीस इज डिलींग विथ दीस इन्सिडंट्स, कारण एखादो जाल्या उपरांत ते टायम टू टायम जे आसा पळय न्ही टू द चेअरमॅन ऑफ दीस ह्या कमिटीच्या चेअरमॅना खातीर बरयता चेअरपर्सन. ओके, चेअरपर्सन ऑफ द नॅशनल हायवे रोड एंड ब्रिजीस विथ द PWD आल्तिनो हेका बरयतात. अशें जे आहा पळय न्ही वेगवेगळे दोनूय कडले हांव तुका लिस्ट तुमकां जाय आसत जाल्यार नॉर्थ गोवातले पुराय लिस्ट जे आहा पळय ते दिवपाक शकता. कितले एक्सिडेंटल प्रो झोन आहा पळय न्ही म्हाका फक्त सेपरेट करून दिवचे पडटले दोनूय. हितूंतले म्हाजे कडेन ऑलमोस्ट नॉर्थ गोवातलेच जे आहा पळय न्हू वीच इज ना मिक्स आसा दोनूय. स्पीकर सर, म्हाका इतलेच जाय, नॉर्थ गोवान 1-2 तुमी स्पॉट आयडेंटिफाय करून सांगता किंवा बिचोलेन हो ब्लॅक स्पॉट आसलो आनी लाँग टर्म मेजर म्हणजे नाल्यार कितें आसा न्ही हे सगळी मिटींग इंजिनियरींग कमिटीची मिटींग घेवन फायदो कितें आसा जर एक ब्लॅक स्पॉट व्हायट स्पॉट जायना. म्हणून म्हजें इतलेच विचारपाचें आसा. एका शॉर्ट टर्म आनी लाँग टर्म अशा 2 बेसिसाचेर एक म्हणजे आमी थंयसर सायनबोर्ड घालप, सिग्नल घालप, रमलर्स घालप, ओके, आनी टेम्पररी वायडनींग करप. हो जो आसा पळय न्ही ते टेम्पररी मेजर्स रोखडेच घेता आनी थंयसर ट्राफीक अपॉयंट करप. लाँग टर्म मेजरान आमकां त्या रस्त्याक बायपास किंवा तो खूब वायडन करप किंवा एखादें जंक्शन आसा पळय न्ही जाल्यार तें जंक्शन आनीक वायडन करप हो प्रकार आमी लाँग टर्मान करता. त्या खातीर तेंच्यांनी विशेश करून जर पळयत जाल्यार तेंचो अजुनूय आमी पळयता की अस्नोडा जंक्शन म्हणजे अस्नोडा तेंच्यांनी ब्रीज क्रॉस केल्या उपरांत एक रोड जो तेंच्या साळात वता, एक रोड बिचोले वता. दीस इज अ लाँग टर्म.
एक्चुली तेच लॉंग टर्म रिजॉल्व करपा खातीर आमी अस्तोडा तुमच्या तांबड्या रस्त्या वयल्यान डायरेक्टली बायपास रोड काडून तुमच्या हाज्या कडेन हाडटा म्हणजे डायरेक्ट दायमा कडेन हय थंय हाडटा म्हणजे दिस इज अ लॉंग टर्म आनी ऑलरेडी एक्विजिशन जालें 90% एक्विजिशन जालां म्हणजे सगळें कंजेशन एवॉयड करप हो सरकाराचो लॉंग टर्म प्लॅनिंग आसा त्या खातीर अशा पद्दतीत गव्हर्मेंट वर्किंग करता म्हणजे फॉर एग्जाम्पल तुमकां सांगपाचें जालें आसत जाल्यार काणकोण स्पिकर सरांचो जो रोड आमी मनोहर पर्रीकर बायपास जो रस्तो बांदलो 4 रस्त्या वयल्यान डायरेक्टली आमी कारवार बायपासाचेर पावता आज 5 मिनटांनी पावता फक्त 5 मिनटांनी स्पिकर सरांक खबर आहा पयलीं ह्या रस्त्यार वचपाक 1.5 वर लागतालें जालो दिसता ना विजय 1.5 वर कमीत कमी लागतात थंयसर वचपा खातीर कमी लागताले आज 5 मिनटाच्या वयर रस्तो लागना फक्त 5 मिनटां म्हणजे डिसिजन प्लॅनिंग तो सांगतालो पयलीं